37व्या राष्ट्रीय खेळा फाटभुंयेर शेनवारा राती उसरा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे जीएमसीची पळोवणी केली। जीएमसीचे डीन आनी हेरांच्या हाजेरीन मंत्र्यान अँब्युलन्स, वॉर्ड आनी विशेष आपतकालीन कक्षाची पळोवणी केली। गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळां खातीर भलायकी खात्या कडल्यान कसल्याच गोष्टींचो उणाव जावचो ना। दर एक सुवातेर आपतकालीन कक्ष आसा आनी भलायकी खात्या कडल्यान राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर कसलोच उणाव येवचो ना अशें मंत्री विश्वजितान म्हणलें। आयज गोंया राज्यान नॅशनल गेम जाता आनी आरोग्य क्षेत्रांत आरोग्य खात्याचे एक खूब जबाबदारी आहा। आमचे डीन, आमचे MS, आमचे डॉक्टर राजेश पाटील, डॉक्टर पोनराज, आमची सुषमा जीवीकेची आनी कितें आहा की एक व्हडलो इव्हेंट आनी देशांतले एक आमचे एक आमकां एक व्हडलो ऑनर नॅशनल गेम गोंयांत जाता आनी आमची एक जबाबदारी हेल्थ डिपार्टमेंटाची की सगळे कडेन एमर्जन्सी रूम जे आसा सगळे वेन्यू कडेन। म्हणून हांव मुद्दम आयिल्लो डीन कडेन चर्चा करपाक की आमचे सायडींतल्यान स्टेटाची जी अपेक्षा आसा, राज्याची जी अपेक्षा आसा की आरोग्य खातें योग्य तरेचें काम करतले आनी योग्य तरेची फेसिलिटीज आमचे डॉक्टर्स आनी कितें कितें लायन अप जाल्लें आसा हेजे बेश्टे पळोवपाक म्हणून हांव आयिल्लो। आमचे एम्ब्युलन्सीस कितें परिस्थिती आहा आनी खंय कितें डिप्लॉय केल्यात आनी ह्यो एमर्जन्सी रूम्स आमचे जे वेन्यूचेर आसा। देशाचे प्रधानमंत्री येतले 26 तारखेर आनी एक अभिमानाची आमकां गोश्ट की गोंया राज्यान आयज नॅशनल गेम जाता म्हणून सगळे गोश्टी योग्य तरेन जावंक जाय। आरोग्य खात्याचो जो रोल आहा तो योग्य तरेन आमच्या डिपार्टमेंटान करपाची गरज आहा। गोवा मेडिकल कॉलेज आनी DHS दोनी जॉयन जावन आमचे देशान जे हांगा नॅशनल गेम जे जातले खंय कितें एमर्जन्सी जाली ते एमर्जन्सी टॅकल करपाक आमचे डिपार्टमेंट योग्य तरेन ते करतले म्हणून चर्चा करपाक म्हणून हांव डीन कडेन आयिल्लो।